आमी तिगांय जाणां कित्याक भायर सरले ना हें पयलीं सांगता। हांव भायर सरलो, कुराडे भायर सरले आनी बाय अबिता भायर सरले। हाका कारण आसा आनी तें कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे जो सुप्रीम कोर्टान गोवा ऑल इंडिया लेवल क्रिकेट एसोसिएशनान जो निकाल दिलो त्याच्या प्रमाणे कंटिन्युअस 3 फावटी कोणूच एसोसिएशनां आसपाक जायना आनी गेली कित्येक वर्सां आमी आसा। तातूंत दुसरो पॉलिटिकल लिडर आसता तोही एसोसिएशनां आसपाक जायना, ही दुसरी गजाल आसा। एनी पॉलिटिकल लिडर जो आसा तो एसोसिएशनां आतां आसपाक जायना। तुमकां खबर आसा गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाच्या बाबतींत कितें आतां फाल्यां 27 तारखेची निवडणूक आसा। सगळे रथी महारथी फुडें सरिल्ले, सगळे घरा गेले, कोण कोण डिस्क्वॉलिफाय जाले अशें हेका लागून 3 फावटी नंतर बसले म्हणून। आनी जे कोण 3 फावटी कंटिन्युअस हे इलेक्शनां भाग घेवन निवडून येतात तांकांय फुडलीं 3 वर्सां बंदी आसता। आनी हो रूल सगळे एसोसिएशनां जाल्ल्या कारणान आमी थारायलें की ह्या फावटी आमी स्वता 3 जाणांनी भायर सरप आनी रावप आनी तांकां पाठिंबो दिवप यंग जनरेशनाक। आतां यंग जनरेशन बाबतींत एक नवी गजाल घडली म्हणजे मिथिल बाब आमचो राजेश आनी संकेत मुळे मुखार सरले आनी तांकां ही जबाबदारी आमी दिली। आमचें ध्येय धोरण सामकें म्हणजे सरळ आसा। हो देशी खेळ आसा, जशें बाब कुराडेन सांगलें तुमकां देशी खेळा विशयी म्हत्व। आज जर कबड्डीचेर पळयत तुमी, आज अशें कबड्डी लेवल वयर गेला, तशेंच खो खो लेवल वयर गेला, तशेंच एक ना एक दीस मल्लखांब लेवलूय वयर वतले ह्या बद्दल दुबाव ना। आज म्हाका आनंद जाता की गेली जवळ जवळ 20 वर्सां जावना पूण येतली। ह्या एसोसिएशनाचो एक प्रमुख भाग म्हणून आमी तिगांय आसा आनी हाजे फाटल्यान एकूच ध्येय आनी धोरण आशिल्लें, भुरग्यांक आदार दिवप, भुरग्यांक योग्य न्याय दिवप आनी भुरग्यांक मुखार काडप। आमी 3 नॅशनल लेवलाच्यो गेमी गोंयांत घेतल्यो, ऑल स्टेट लेवल, आनी इतल्यो बऱ्यो नॅशनल लेवलाच्यो गेमी गोंयांत घेतल्या नंतर नक्कीच आमचें अभिनंदन जातलें। ऑल इंडिया लेवलाक प्रत्येक कडेन बाब कुराडे बाय अबिता वताले तेन्ना तेन्ना प्रत्येक कडेन तांकां सांगलें की अशें नॅशनल गेमीचें आयोजन खंयच जावना म्हणून। होच म्हजो विशय, म्हणजे म्हजे जे कलेक्टेड मनीस आसा ते सगळें काम करून घेता आनी त्या कामांत म्हत्व आनी नांव कोणाक मेळटा, गोंयकारांक मेळटा, गोंयच्या भुरग्यांक मेळटा। आनी ती इतलेंच न्हय, आमी आज जवळ जवळ कितल्या स्कुलांनी पावली, कितली जवळ जवळ गोंयभर पावली, गोंयभर आमी पावली। प्रत्येक मल्लखांबाचो कोर्स जर पळयत आतां तो म्हाका दिसता 35,000 35,000 आमी जेन्ना चालू केलो तेन्ना 11,000 7 घेतिल्ले 11,000 आमचे कडेन 4 आनी नाशिल्ले। पयशांच्या बाबतींत आमी खंयच कमी पडूना। देवान ज्या ज्या वेळार आमकां अडचण आयल्या तेन्ना देवान हातभार लायलो आनी त्या खातीर आज आमी ह्या स्थरा पावले। हांव तुमकां एक नोंद करता, फुटबॉला नंतर गोंयांत जर वयल्या दर्ज्याचो खेळ खंय आसा जाल्यार तो आमचो आमी सिद्ध केला। तुमी सांगा गोंयांत फुटबॉल केन्ना पासून चालू आसा? फुटबॉल सुद्दां ना आतां, तांकां क्वॉलिफाय जावना आनी भायरचे लोक येता। गोंयांत केन्ना पासून आसा, नॅशनल लेवलार आमचे प्लेयर खेळटाले। फुटबॉल केन्नाच्यान चालू जाला? गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं पासून फुटबॉल चालू आसा आनी आमचो खेळ अजून 20 वर्सां जावना। त्या खातीर ह्या हेका म्हत्व आसा। आमकां जर आनी 5-10 वर्सां बरी मेळत जाल्यार नक्कीच आमची बॉयज सिनियर, बॉयज ज्युनियर, बॉयज अंडर 12 ही सगळीं भुरगीं एक नैपुण्य अशें दाखयतले की गोंयांत मल्लखांब एसोसिएशनांत नंबर 1 आमी आसतले आनी आमी कितें करपाचो प्रयत्न करता। ताचे फाटल्यान हांव आसा, अबिता आसा आनी बाब कुराडे आसा।